नमस्कार. गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. जुवारी एग्रो केमिकल्सात टाकेच्या ब्लास्ट केशीत वास्को पोलीस स्टेशनाचेर आज एफआयआर जाव येता. जुवारीचो कांय स्टाफ आनी कॉन्ट्रॅक्टराचेर एफआयआर. 3 जाण सोंपल्या तांचे फॅमिलीक एक्स ग्रेशिया दिवची म्हूण सांकवाळेचो सरपंच मागता. श्रम मंत्री बाबूशूय एक्स ग्रेशियाची भाशा उलयता. आता आम्ही सध्या वास्को पोलीस स्टेशनाचेर आसा आणि आम्ही जाणा की मंगळारा जुवारी एग्रो केमिकल्स हातून हे कंपनीन ब्लास्ट जावन 3 कामगार जे आसा मरण पावले. आता जेन्ना आमी DYSP निलेश राणे हांकां जेन्ना विचारले तांच्यांनी सांगले आमकां की खंय तरी हे केसीन खंय वास्को पुलीस स्टेशन एफआयआर रजिस्टर करपाचें आनी जाय जाल्यार 200 लोकांक अटकूय करूंक शकता. तांचें म्हणणें आसा की खंय तरी जेन्ना हो प्लांट मेंटेनन्साक काडिल्लो युनीट बंद आशिल्ले खंय तरी ते 300 मिटराचे क्युबिक कॅपेसिटीचे टाकयेन खंय 3 कामगार कामाक घातलेले आनी तांकां खंय कोल्ड वर्क्स प्रिस्क्रायब केल्ले आनी तांच्यांनी गॅस कटर यूज केल्ल्यान हो खंय धमाको जालो आनी ते जे मनीस आसात 13 मीटर पयस उडून पडले आनी तांचे मरण जाले. पुलिसान सांगलां की जी कॉन्ट्रॅक्टर कंपनी आसा बोकारो मेकॅनिकल वर्क्स रत्नागिरीची कंपनी आनी जुवारी एग्रो केमिकल्साचे मॅनेजमेंट हे दोगांय भितर खंय तरी नेग्लिजन्स जाला आनी ताजेर ऑलरेडी वास्को पुलिसान एफआयआर रजिस्टर केल्ली आसा. खंय तरी मुखारलो तपास चालू जातलो आनी जेन्ना हे सगळे डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जेन्ना ते सायटीर गेल्ले डेप्युटी कलेक्टर फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स वास्को पुलीस सगळे जे जेन्ना सायटीर गेल्ले तांकां खंय तरी खंय सेफ्टी पालन केल्ली खंयच दिसून पडूंक ना आनी हाका लागून एक एफआयआर रजिस्टर करपाचें तांच्यांनी डिसिजन घेतलें आनी वास्को पुलिसान ऑलरेडी एक एफआयआर रजिस्टर केल्या आनी अरेस्टूय हे केसीन जावंक शकता. ते जुवारीचे फिक्स वर्कर आसूनी नाल्यार टेम्पररी आसूनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर आसूनी पण हांव कितें म्हणटा जुवारी तांकां रेम्युनरेशन कितें मेळपाचें आहा तांकां जुवारी सायडीच्यान जे तुमचे फिक्स वर्कराक नाल्यार एक वर्कर आमी सगळे मनीसूच ते कॉम्पेन्सेशन तांकांय ते हिशोबान तांकां मेळपा जाय. आनी हेजे फुडें हांव म्हणटा असले इन्सिडंट जावपा जायना कित्याक लोक काल सारके टोटली बिल्ले काल कितें म्हणटात हे एक आखवा येयल्ले की लोकां मदीं की सगळे गॅस लिकेज आहा म्हणून. सपोज एक गॅस लिकेज कितले लोकांक कितले त्रास जातले. सपोज जावना तशें की देवाचे एक आशिर्वाद आहा म्हणून तशें कितें व्हडले इन्सिडंट जावना जाले ते बारीक हितून काबार जाले. हांव वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. तमनार प्रकल्पाविशीं सुप्रीम कोर्टान घाल्ली मार्गदर्शक तत्वां पाळून प्रकल्प फुडें व्हरतले. वीज मंत्री सुदीनान स्पश्ट केला. वीज दरवाड 6 म्हयने पेंडींग आशिल्ली. नियामक बोर्डाचे शिफारसी प्रमाण खंय दरवाड केल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग नवे ट्रान्सफॉर्मर आनी सबस्टेशनांक प्राधान्य. सुदीन मडगांवां कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. नवे स्टेशनां सबस्टेशनां आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम. हे मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे हे न्हय हे रस्त्यार देखून आसता ते न्हय जी वीज येता तांचे ट्रान्सफॉर्मर आसता मोठे आनी तातूंतल्यान जी वीज पास जाता ती वीज जर फ्लक्च्युएट जावची ना सारकी उरतली जाय तशी मेळटली जाल्यार हें करपाची आवश्यकता आसा. तें हांवें करपाक आतां घेतलें. पयल्या मंत्र्यान खूब काम केलां. पयल्या मंत्र्यान खूब काम केलां. ताचे पयलीं जे आशिल्ले पळय तांचें काम जावना त्या खातीर प्रोजेक्टाचो सुप्रीम कोर्टान ज्या प्रमाणे डिसिजन दिलां त्या प्रमाणे आमी वतले. ज्यो ओल्ड सुपा आनी कर्नाटकांतल्यान लायनी आयल्या त्यो इन्क्रीज करून ताचेर 2 हे घालून आमी तें करपाचें अशें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलां. जें हांवें विधानसभेत ऑपोजिशन आसतना उलयलो ते सुप्रीम कोर्टान से दिलो. JRC करता रेग्युलेटरी बोर्ड आसता आमचो तो आनी त्या रेग्युलेटरी बोर्डा प्रमाणे आमकां वचपाक जाय कारण गोवा इंडिपेंडंट ना वीज हेचेर आमी डिपेंडंट आसा आनी त्या खातीर ते जे कितें सांगता तें आमकां आज ना फाल्यां करचेंच पडटा. ही वीज दरवाड जवळ जवळ 6 म्हयने पेंडींग आशिल्ली. आज ती आमी चालू केल्ली आसा. कमीत कमी 10 पैसे वाडल्या चडांत चड 40 पैसे वाडल्या. आतां पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. मड्डार हांगासर 4 ऑफिसांनी चोरी जाल्ली आसा आनी हांगासर 25,000ची कॅश आनी 3 मोबायल चोरयेक गेल्ले आसा आनी फुडली तपास चालू आसा.
खातीर नवसराज सलगांवकर. गोंयांत कसिनो गॅम्बलिंग केशी एक सारक्यो वाडटा. चड करून ऑनलायन. क्रायम ब्रांचीन म्हापशा SR ट्रेडर्स सेंटरांत ऑनलायन गॅम्बलिंग अड्ड्याचेर राती धाड घाली. 3 जाणांक अटक, 3 गोंयचे. बरोबर कॉम्प्युटर आनी बाकीचे सामानय जप्त केला. 2 दिसां फाटीं मडगांवां कसिनो गॅम्बलिंग अड्ड्याचेर धाडीत कॉम्प्युटरा सयत 9 जाणांक उखलिल्ले. आमी आसा आयज मोड्डार म्हापसा हांगासर आनी SR ट्रेड बिल्डींग हांगासर आत्तां एक रेड पडलेली आसा आनी तशेंच आमकां कळोन येयल्लें आसा की हांगासर ऑनलायन गॅम्बलिंग चलतालें म्हणून. आनी आमच्या म्हायती प्रमाणे हांगासर 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. स्टुडंटा खातीर नवसराज सलगांवकर. अस्वस्थ आमदार मंत्र्यांची किरकीर निस्तारूंक बीजेपीचो प्रभारी रवी गोंयांत. सगळो दीस मुख्यमंत्री आनी अध्यक्ष धरून आमदार मंत्र्यां बरोबर बसका. आमदारांचे मंत्रीपदां थोड्यांचे महामंडळाचेर काकू चल्ला. कांय मंत्री दुसऱ्यांचे विशयांनी घुसतात. एकमेकांक विस्वासात घेवन कारभार करात म्हूण वेल्यान संदेश. पंचायत लोकसभा वेंचणुके विशीं चर्चा. मंत्र्यांचे 1.5 म्हयन्यांचे कामगिरीचो रिव्ह्यू. आमचो रिव्ह्यू घेतिल्लो की एवरी मिनिस्टर हाव दे हॅव परफॉर्म, कशें मिनिस्ट्री एज अ होल कोऑर्डिनेशन, भारतीय जनता पार्टी म्हणूनच आनी कॅबिनेट म्हणून कशें कोण कोणा कडेन कशें संबंद आसात आनी इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स आसा. हाव वी शूड कॉम्प्लिमेंट ईच अदर अँड गो अहेड एज अ मिनिस्ट्री. सेल्फ एक मंत्र दिल्लो आसा, सेल्फ सेंट्रीक जावची परस पब्लीक सेंट्रीक जावपाचें. पब्लिकाच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो पयलीं पळोवपाक जाय. हमारा लक्ष्य है स्वयं पूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर भारत के साकार करने के लिए प्लान किया है. बाद में 3 महीने के बाद वो आपके सामने प्लान और बीच बीच में रिपोर्ट कार्ड भी दे देंगे. केवल चुनाव जीतने के लिए हम नहीं है, हम गोवा मजबूत करने के लिए है. इसके वजह से हम रोड मैप तय करके काम करेंगे. चुनाव स्वाभाविक रूप में अच्छा काम करेंगे तो चुनाव स्वाभाविक रूप में हम जीतेंगे, दोनों भी जीतेंगे. और केवल गोवा नहीं, देश भर बीजेपी जीतेगा. येणारी पंचायत निवडणूक आणि त्यामुळे पंचायत निवडणुकीच्या संदर्भात चर्चा झाली आणि त्या संदर्भात सगळ्या मतदारसंघा भितर, कारण पंचायत निवडणूक ही सिंबॉलाचेर आशिना, पण पार्टीचे कार्यकर्ते त्या भागा भितर निवडून येवपाक जाय. त्यामुळे कशा पद्धतीन थंय निवडणूक जिखपाक जाय ह्या संदर्भातली चर्चा ही आमदारांच्या बैठकी भितर जाली, मंत्र्यांच्याय जाली आणि कोर टीमीच्या बैठकी भितर जाली. येणाऱ्या दिसांनी, कारण 30 मे 2022 आमचे केंद्रातले सरकार, आमचे नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सरकाराक सेकंड टर्माक 3 वर्सां पूर्ण जातात आणि एकूण त्यांच्या कार्यकाळात 8 वर्सां पूर्ण जातात. आणि त्या निमित्त वेगवेगळे कार्यक्रम 30 मे 2022 ते 15 जून 2022 या एकूण 17 दिसांच्या कालावधी भितर वेगवेगळे कार्यक्रम येणाऱ्या दिसांनी आम्ही करपाचे आसात. मिनिस्टर सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की पार्टीक टायम दिवचो आणि त्यामुळे प्रत्येक म्हयन्यान आमचे मंत्री जे आसात ते आमचे प्रदेश कार्यालय किंवा दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जे आसा थंय प्रत्येक म्हयन्यान एक मंत्री त्या जागेचेर वचतो. पंचायतीची निवडणुका आणि आता त्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या नुसार भारतीय जनता पार्टी ही कंटिन्युअसली इन मिशन मोड सदोदीत आसता. आमी सदोदीत म्हणजे पूर्णतः 2024 परत एकदा मोदी सरकार म्हणजे ह्यानुसार भारतीय जनता पार्टीचे आपले काम सुरुवात केल्लें आसा. सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी परत एकदा सुरुवात करता. म्हणजे पंचायतीचो कोड लागच्या पयलीं कदाचित 1-2 कॉन्स्टिट्युन्सीनी तो जातलो. फुडल्या विकांतल्यान तो कार्यक्रम आमी सांगे ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरुवात करता. पर्रा बेकायदेशीर लँड फिलिंगाचे केशीत आमदार मायकल डिलायलाचेर निमणे FIR. NGPDन पोलिसांक लोबो जोडप्याचेर FIR घालूंक सांगिल्लो. पोलिसांनी सुवाते वयल्यान बांदकामाचे लोबो कडच्यान डॉक्युमेंट मागिल्ले. मायकलान काल सकाळीं डॉक्युमेंट धाडून दिले. मायकल आनी TCP मंत्री विश्वजिताचे ह्या प्रकरणात बरेंच वाजून जाले. PDN केस घातलेली आयजूच रजिस्टर जाले आणि मी कोण आहा वडाराचे उदकाची बिलां भरूंक लायनींनी
ताटकळपाची गरज ना. लायटीच्या बिलां भशेन उदकाची बिलांय फावता तेन्ना ऑनलायन भरूं येता म्हूण PWD मंत्री निलेश काब्राल उलयलो. PWD आनी TGSB मेळून ऑनलायन वॉटर बिल पेमेंट सर्व्हिस भारत बिल पे लॉन्च केली. मुख्यमंत्री म्हणटा काब्रालाच्यो वीज खात्या उपरांत PWDत सुधारणा सुरू. आमच्या फाउंडेशन डेला दरवेळेला माजी जे मुख्यमंत्री होते कैलासवासी मनोहरजी पर्रीकर ते दरवर्षी आवर्जून उपस्थिती दाखवायचे यायचे. तर त्यावेळेस त्यांनी एकदा विचारलं आम्हाला की तुम्ही आमच्या गोव्यासाठी काय करताय. आम्ही त्यांना प्रोग्रेस सांगितलं की TGSB बँक BBPS मध्ये आहे, UPI मध्ये आहे, डिजिटल इंडियामध्ये पण बँकेचा खूप चांगला इनिशिएटिव्ह आहे. तर आम्ही गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटसाठी इलेक्ट्रिक पेमेंट ऑनलाईन करू शकतो. तर त्यावेळेला त्यांनी सहकार क्षेत्रावरती विश्वास दाखवला आणि आमच्या बँकेत सांगितलं की तुम्ही प्रपोजल द्या. काब्राल साहेबांनी ते प्रपोजल अतिशय चांगल्या प्रकारे करून We have launched this TGSB where it will be a day-to-day transaction. When I was the Minister for Electricity, we had started one ATPM, anytime payment machine. However, I think we have not got the sanctions from the RBI. I will request Honorable CM and also follow up because ATPM machines is something a new concept has to come. Not only paying online, but 24 hours acceptance of cash payments also in various machines will be done. Online bill payment services TGSB जो फाटी पॉवर डिपार्टमेंटाच्या बरोबर टायअप करून तांच्यांनी दाखोवन दिले की जवळपास 80 जाग्यांचेर गोंयांतल्यो वेगवेगळ्या कोणाकूच म्हणजे लायनीन रावपाची गरज ना, क्यून रावपाची गरज ना, तुम्ही चला तुमचे बिल पेमेंट्स करा. गुड इनिशिएटिव्ह टेकन बाय इन द देन पॉवर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल. आणि आता तीच बरी म्हणजे उद्या सांगता आसतना बाब साठे हांणी सांगलें की थंयसरूय काब्राल आशिल्लो, आतां हांगाय काब्राल आसा. काब्राल आतां म्हणून बेगीन जालें. 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची स्कीम आमी बंद करूंक ना. थोडोसो भितर प्रॉब्लेम्स आशिल्लो काब्राल आनी तो रिजॉल्व केलो आनी टील डेट आमी 16,000 लिटर उदक लोकांक फुकट दिता. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. सस्पेंड केल्ल्या 3 ODPचे रिव्ह्यू घेवपाक काडलेली कमिटीची पहिली बसका आयज TCP ऑफिसान जाली. आयज तेंच्यांनी डिस्कशन केलें की हो रिव्ह्यू प्रोसेस कसो फुडें वचपाचो. तो तेंच्यांनी PDAचे जे मेंबर सेक्रेटरी तेंचे कडल्यान डिटेल्स घेतल्यो की तुमी कितें प्रोसिजर फॉलो केल्लो, तुमी गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें इन्स्ट्रक्शन आसली ती, आनी फुडले मिटिंगेक तेंकां आनी कांय डॉक्युमेंट आनी डिटेल्स सबमीट करपाक लायले. Architect, engineers institution, ITPI, IIA, CIA, all these representatives were there today in present. And we have broadly discussed what should be our way forward to go into these aspects of reviewing and examining. With that, PDAs are required now to give some more data or place before this committee on which basis the further scrutiny will be done by this committee. So as of now, it was just broad basis which we have discussed all ODPs. What was the process of preparation of ODPs? What were the government directions issued to the PDA? To what extent they have complied with all directions and how this plan prepared, etc. This is all broadly to discuss. Now, detailed analysis will be placed before by all concerned PDAs before the next meeting to deliberate on them further. Okay, 60 days enough तुमका हे करपाक. Sure, we are trying to finish it. Of course, the timeline is given. We want to go with the timeline given. Within that, no further extension, etc. We are trying all our business people, all our professionals. They are devoting their time for the purpose. So we have to see that we finish within our given time. प्रताप सिंग राणेक फुडलो 1.5 म्हयनो तरी कॅबिनेट स्टाफ मेळचो ना. फुडली सुनावणी जायसर स्टाफ नेमचे ना म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक जाप दिल्या. केस 21 जूनाक दवरल्या. इतली मजगती प्रताप सिंग राणेन आपल्याक जाय आशिल्ल्या 18 स्टाफाचे 20 जानेराक नांवां सकट लिस्टूच GADक धाडिल्ले म्हणटा ती गजाल राणेचे चिटये सकट उक्ताडार आयल्या. प्रताप सिंह राणे कॅबिनेट दर्जो आणि ताचे खातीर लागपी स्टाफाचेर याचिकादार आयरिश रॉड्रिगिसान केस लावन धरल्या. सरकारान स्वता जावन आपल्याक हो मान दिला. कोर्ट दिता तो निकाल मान्य म्हूण सिनियर राणेन स्पश्ट केला. जाल्यार गोंय सरकारान ताका हो एक सन्मान, गोंयांत आदी जावन सन्मान पुरस्कार दिवपाची प्रथा आसा अशें राजाव दिला. हायकोर्टान ह्या दोगांयच्या म्हणण्याचेर याचिकादारा कडच्यान रिप्लाय मागला. तो 10 जून मेरेन रिप्लाय दितलो. उपरांत 7 दिसां भितर दोगूय प्रतिवादी ताचे रिप्लाय करतले. 21 तारखेक सुनावणी जायसर स्टाफ नेमचे ना म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक जाप दिल्या. कॅबिनेट स्टेटस आपूण मागुना, तो दिवपाचो निर्णय सरकाराचो. कोर्ट सांगता ते मान्य म्हूण राणेन कोर्टा मुखार सांगला खरें,
मात राणेचे स्टाफाचे मागणेचे लिस्ट सर्क्युलेट जावंक लागिल्ल्यान प्रकरणाक वेगळेच मोडन. प्रताप सिंह राणेन आपल्याक जाय आशिल्ल्या 18 स्टाफाच्या नांवां सकट लिस्टूच 20 जानेराक जेएडीक धाडिल्ले म्हणटा ती गजाल राण्याचे चिटये सकट उक्ताडार आयल्या. हे ते लेटर हे पळयात. एक नाव आणि पोस्ट घालून स्टाफ मागला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सांतिनेज कब्रस्ताना भायर मशिदीच्या बोर्डाचो इशू. आदी मेल्ल्यांचे विधीपुरती सुवात दिल्ली. आता थंय मशिदीचो बोर्ड मारून नित्याचे नमाज सुरू. मुस्लिमांचे समितीक आपोवन शहानिशा करपाचे महापालिकेचे बसकेत थारला. पणजे वाडटे भिकारी, हाऊस टॅक्स, स्मार्ट सिटीची कामां, कोयराचो इशू बसकेत आयलो. पाट्यार C1 झोन बिल्डिंगांचो हाऊस टॅक्स देंवयला. फक्त जेन्ना बॉडी हाडटा तेन्नाच प्रेयर्स करपाक ते आमी आमच्या लास्ट कावन्सिलाक एलाव केल्ले. सडनली आमी हायकोर्टाक सुद्दां त्या टायमार कमिशनरान एफिडेवीट दिल्ली आसा की थंय फक्त प्रेयर्स ह्याच म्हणजे बॉडी हाडटा तेन्नाच प्रेयर्स म्हणून मशीद येना स्टेटस ना तेका. आतां सडनली थंय बोर्ड एक लायला व्हडलो मशीद म्हणून, मशीद आनी कब्रस्तान म्हणून. तो इशू आज एजंडाचेर आशिल्लो. ऑथरायज कोणे केला का म्हणून बोर्ड कमिशनर म्हणून आमी कोणें करूं ना. थंय कमिटी काडिल्ली आसा. हे बरे लोकांक कमिटी काडून डे टू डे अफेर्स ते पळोवपाक तांकांय खबर ना. आनी शेवटाक एक मुस्लीम कमिटीन दुसऱ्या कमिटीनूच तेजेर ऑब्जेक्शन हाडला, कंप्लेन केल्या की कोणाक तुमी हें केलें ते कोणाक सांगनासतना अनऑथरायज थंय प्रेयर चालू आसा. आज आमी परत आसा तेच पयलींचें डिसिजन घेतलेलें तेच दवरचें, फॉलो करचें. तो बोर्ड इमिजिएटली काडचो आनी कमिटीक आफोवन विचारचें कमिटीन बाबा तांकां परमिशन कोणें दिलां अशें डिसिजन आज घेतलेलें आसा. There was an issue about namaz and one big board that they put. So we will call the Kabristan committee. We'll see exactly what the issue is. If there's any illegality, then we will act. We received a lot of complaints from, say, the people of Bata. Now that is a full commercial area, like C1 zoning and everything. So now we are disproportionately charging them higher amounts of taxes, which we believe to be unfair. What I propose now is basically a reduction of all of these taxes. Now which is what we have done during this council meeting. So C1 buildings and all those people who are affected will see a reduction, I think, maybe from next month. So whoever has paid their house tax, whatever, will see an adjustment in the next year. So once it is, now we've already agreed on the council, we'll put it up for public thing within 15 days, and after that, say within the end of the month, it will come into force. खोला काबदेराम किल्ल्याचे काम थंयचो आमदार पंच लोकांक विचारिनासतना चल्ला म्हूण बोवाळ. आमदार म्हणटा सरकारान कितें तें क्लियर सांगचें. किल्लो आसा तसो सांबाळूंक जाय. भितर नवें बांदकाम नाका. किल्ल्या भितर इगर्ज आसा. नवे बांदकामान लोकांक यो वच करूंक आडखळ जावंक जायना. किल्ल्या कुशीची लोकांची वाट बंद जावंक जायना. हिंगा येयले ते बाबा आमकां जाण जावपा जाय तुमी रेस्टोरेशन कशें करतले, कितें करतले ते. हितूंक आनी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी जावचे न्हू. हांगा तशें नॅचरल वचचें. दिस इज आवर डिमांड. हांगा तें रेस्टोरेशन करे हेंच दवराय. आमकां आनी हेजेर आनी कॉन्क्रीट कांय नाका. दिस इज वॉट आय फील. हेच्यान हांगा तशें दवरया, हांगा तशें मेंटेन करया. टेक द लोकल्स इनटू कॉन्फिडन्स. कितें कोताय तें लोकांक घेवन कराय. मागीर हें करपाक तुमी आमचेर फोर्स कोनाकाय. कित्याक हो गांव आमचो आनी आमकां जाण जावपा जाय भितर कितें जाता तें. बट कितें कोताय हेजो तो लोकां मुखार हाड, लोकांक दाखोवपाचो. एकल्या दोग जाणां न्हू. पंचायती पळय तुमची ग्राम सभा पळय जाता तेन्ना तुमी ही रेजोल्युशन घेवपाची गरज आसा. जे पळय हांगा कितें पळय प्लॅन पळय जातले ते पंचायती ग्राम सभे मांडले शिवाय कोणें कांयच डिसिजन घेवपा जायना. तिसरें म्हणल्यार GTDC करपाना पूण आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान हें तुमच्या मुखार मांडून हाडपा जाय आनी पंचायतीन परमिशन दिले शिवाय कांय फुडें वचपाना. तुमची भावना आमी जाणात. आमचे गोरव बी वयतात तिका भाटांक न्हू, हिंगा तिंगा वयतात. फाल्यां तेमची वाट बंद जातली. येयल्यार सपोज एक कसले प्रोजेक्ट येयल्यार हिंगा लोकांक भितर सरपा दिवपा नाय. आमची चर्च कितें बांदलें म्हण तूं हिंगा डिस्टर्ब जातलें. आमचे कोण मिरसाय येता तांकां डिस्टर्ब जातलें. तेंचें अशें म्हणणें आसा की नूतनीकरण करपाक हांगा कितें डेव्हलपमेंट करपाक तेंचो विरोध ना. पूण कितें करचे पयलीं गांवच्या लोकांक आनी आमदारांक विश्वासाक घेवपा जाय. तेंची मागणी आसा की काम चालू जावचे पयलीं तांकां ह्या कामाचो ब्लू प्रिंट दाखोवचो आनी नेमकी कितें जाता हें पयलीं सांगचें आनी त्या उपरांतच सरकारान काम करचें. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. काळी न्हंयत रिव्हर राफ्टिंगाचे नेम पाळिनात म्हूण कारवारच्या जिल्लोधिकाऱ्यान जोयडा रिव्हर राफ्टिंग बंद केला. एके बोटीन 8 जाणांक वचूंक मेळटा. 14-15 जाणांक कोंबतात. एके बायलेचो बुट्टा सालवार जाताना व्हिडिओ व्हायरल. जोयडा पर्यटन संघटना म्हणटा पर्यटनाचेर परिणाम जातलो.
लोकांच्या पोटा पाण्याचो विचार करून निर्णय फाटी घेवचो। काय राफ्टिंग बंद जालें आसा आमगेले जोडा तालुक्यांतले गणेशगुडी भागातले ते राफ्टिंगा साठी आमकां प्रवासोद्यम पूर्ण कोलॅप्स जाल्ले आसा। आमी सरकार कडेन काय मागणी करता म्हणल्यार ज्यो गोवा आनी केरळाक प्रवासोद्यमाक कशें प्रोत्साहन दिता ते प्रमाणे आमकां कर्नाटकात बी प्रवासोद्यमाक प्रोत्साहन दिवंक जाय ना वगीत रिजीड पॉलिसी करून घेवन हायल्ले प्रवासोद्यम स्टॉप करच्याक प्रयत्न करूनी तेजेन आमकां खूब मोठें लुकसाण जाता आनी हिंगा उद्योग आमकां दुसरी कसली इंडस्ट्री वगैरे काय ना आमी हे प्रवासोद्यमाचेर अवलंबून आसा। ही एक प्रवासोद्यम आमगेले चटवटकी बंद जाल्यार टोटल आमगेले प्रवासोद्यम बंद जावन घेवन आमकां लोक सगळे उपाशी पडटले हिंगा। प्रवासोद्यमाचेर आतां खूब लोक अवलंबून आसा ही एक उद्यम जावचे हिंगा चान्सीस आसा ताका सरकारान कसली बी रिजीड पॉलिसी हाडच्या इजी तरीकेन प्रवासोद्यम चलचे अशें अनुभव करून दिवचे म्हणून हांव विनंती करतां। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट।